एकठांय जाता भावाक विश्वास उचारता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता रोलानो आनी स्विझल लुकस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून देवान तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून आमचो फ्रांसीस फेर्नांडीस आमचो साकिस्तांव. आयज तो हांगासर ना, ताची भयण बरी ना देखून तो बॉम्बे गेल्लो आसा. ताचे पासत मागुया, ताचे भयणी पासतूय बीन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया सिसिलियो नुनीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक, ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. नाकेली प्रिस्का रॉड्रिगीस, देवसुआ पिकेन, फिलोमेना गामा, दाबोली एल्विस फेर्नांडीस ह्या कुटुंबाचेर सायबिणीचे भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज सांता सिसिलियाची परब आमी मनयता. खरीत भाशेन सगळ्या कलाकारां पासत, तियात्रिस्तां पासत आमी आयज मागता. तांच्या गुणा पासत देवाक आर्गां दिता आसतना तांणी आपले गूण देवाचे मोहिमेक, देवाच्या राज्या पासत वापरूंक तांचे पासत सगळ्यां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. जशें सांगलां आयज आमी परब करता भाग्योन सेसील धर्मीक संगिताचेर. आमच्या इगर्जांनी धर्मीक जाग्यांनी हें म्युजीक आमी वाजयता ताची पात्रां ती. आनी जायते सुवातांनी आमी हें नांव घालता सेंट सेसिलिया कोयार. हे कोयार तिचें नांव. आनी आयज खरेंच आमच्या कोयारांनी ही परब करूंक जाय आसली, आपणाची परब म्हणून. तर आमच्या सगळ्या कांतोरिस्तांचेर, वाजयतल्यांचेर आनी कांतार कोत्तल्यांचेर, कोयारांतांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी मिसाच आमकां फावो तो फूड मेळचे खातीर सुरवातीक उद्याश फुडें आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हज्या गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून उच्चारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कोवा मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक. भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. देवा आमचे बापा भाग्योन सिसिलाच्या समरणा दिसा आमी कोत्ता त्या मागण्यांत दयाळपणी कान दी. तिचे नांव पासत कोच दलसो आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो. ते संतोशां आमचीं काळजां बरोवन आजच्याक आमचे दिसाचे कोजेचे मोगांत सोंसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताचे सगळे घडीतांनी तुजी वाखाणणी करूंक आम पावूं. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवेम आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणा.
माकाबेवांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अंत्योक राजा वयल्या प्रांतांतल्यान वेतालो. पर्सियेंत एलिमायस नांवांचें एक शार आसा म्हूण ताणें आयकल्लें. गिरेस्तकायेक रुप्याक आनी भांगाराक लागून तें नांव वस्तें जाल्लें. थंय एक भोव गिरेस्त देव मंदीर आसलें. तातूंत भांगाराचे दोस्ते, दाल, हातयारां दवरलेलीं. ह्यो सगल्यो वस्तू ग्रीक लोकांचेर पयलो राजवटकी चलयल्ल्या मासेदोनियाच्या राजान फिलिपाच्या पुता आलेक्सांद्रान थंय दवरलेल्यो. ह्या पासत तो थंय गेलो आनी शार आपल्या ताब्यांत घेवंक आनी लुटूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण ताका येस मेळूंक ना, कित्याक ताची येवजण थंयच्या नागरिकांक गोमली आनी तांणी ताका कडक विरोध केलो. ह्या पासत थंय थावन पळून वचून तो निराशी जावन बाबिलोनियेक परतलो. पूण तो पर्सियेंत आसतना जुदाच्या देसाचेर दाड घाल्लें तें लस्कर हारवलें म्हूण सांगूंक एक निरोपी आयलो. खूद लिसियास एका व्हड लस्कराक घेवन बोळान फुडें गेल्लो, पूण ताका बोळान परतून धाडलो आनी जुदेवा मुखावेलो ताका पळून वचचें पडलें म्हूण ताणें कळयलें. ह्या जुदेवांक जायतो दारू गुळो सांपडून ते गोठ जाले आनी तांणी मारून कुडके केल्ले त्या लस्करांचो लुटीचो माल तांकां मेळ्ळो. जेरुजाल्यांत वेदीचेर ताणें कांटालो उबारलेलो तो काडून उडयलो आनी आदीं आसलीं तशीं देव मंदिराचे भोंवतणचीं दुर्गां तांणी उबारलीं. आनी बेज्जूर आपल्या राजाचें शार तांणी गोठ केलें. ही सगळी खबर निरोप्यान दिली. ही खबर आयकना फुडें राजा गाबल्लो आनी बरोच हाल्लो. आपले बाजेर पडलो आनी खोंतीन बरोन पिडेवंत जालो, कित्याक आपूण चिंतालो तशें घडोंक नासलें. आनी असो ते गोतीर खूब दीस तो रावलो, कित्याक परतून परतून तें दूख ताच्या दोळ्या मुखार येतालें. आपल्या मरणाचो वेळ लागीं पावला म्हूण ताका गमलें. तेन्ना ताणें सगल्या आपल्या इश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हणलें, म्हज्या दोळ्यांक न्हीद लागना आनी म्हजें काळीज हुस्क्यान मेंगें जालां. हांव म्हजेच भितर म्हणटालों, कसल्या फडफड्यांक म्हूण हांव सांपडलां आनी कसलें म्हूण खोंतींत हांव बुडलां. पदवेर आसतना कितलो हांव दोयाळ मोगाळ आसलो आनी लोक कितलो म्हजो मोग करी. पूण जेरुजाल्याक हांवें वायट केलां, ताचो आतां म्हाका उगडास येता. थंयची भांगाराचीं आनी रुप्याचीं आयदनां हांवें काडून घेतलीं आनी कसलेंच कारण नासतना जुदांत रावतल्यांचें निसणटण हांवें करूंक लायलें. हाकाच लागून हीं विघ्नां म्हजेर आयल्यान आनी एका पोरक्या देसांत दुखी खोंतींत बुडोवन हांव कित्याक मरतां तें आतां म्हाका गोमून आयलें. देवाचें उतर. आमचो जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगलीं तुजीं विजमितां हांव वर्णितां. तुज्या निमतान संतोशी जातां, आनंदान मुरगोडटां. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गायतां, भोव व्हडत्या देवा. जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. म्हजे दुस्मान पळून धांवले, लोकोन धडपडून परतले. तुजे मुखार मरून पडले. ओन भावार्थी राष्ट्रां तुवें दोमायलीं, नुस्त्यांचो बोसम केलोय. तांचें नांव पर्यान उमटून उडयलें. जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा.
आपणेच मांडलेल्या फासांत राष्ट्रांचे पांय फारवले, कित्याक म्हळ्यार देव दुबळ्यांक सदां विसरचो ना, गरिबांचो विस्वास कदींच फटोवचो ना. जबाब: तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. उद्गार. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो बोसन केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओ मरण पोरजो लायलें. Joy Sarvespora, Joy Sarvespora, Joy Sarvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां थोडे सागुकी जेजूशी आयले, ते पुनर्जन्मपण ना म्हणटा तसले मनीस. ताणें ताका प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लोक जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताचे बान ताचे बायले लागीं लोक जावचें आनी आपले बाग सोंसत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले, पयलो लोक जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिजे लागीं लोक जालो, तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिजे लागीं लोक जालो, तेच परी 7य जाण सोंसत दरी नासतना मेले. सगळ्यांक निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतिणती जाल्ली म्हणटच मेल्लीं पुनर्जून जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतिणती जातली? जेजून ताका सांगलें, हे संवसारांतलीं मनशां दादल्या बायलां लागीं, बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यार पुनर्जन्मपणाक जीं कोण पुडतीं जाल्लीं मेळटी तीं लग्न करून घेनात, दिनात, तांच्यान आनी मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जन्म जातात देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेल्लीं खरेंच परतीं जिवन जाता म्हूण मोइजेसानूच जिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तुवें सर्वेस्पराक तो अब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेल्ल्यांचो न्ही बगो, जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवीं. शास्त्रांतल्यान कांय जाणांनी म्हटलें, गुरुजी तें बरें सांगलें, आनी ते उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काडी जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जशें आमी सुरवातेक सांगलां, आज भाग्यों सिसिलियाचो दीस. माड तिरमेली ती, पूण धर्मीक संगीत तिणें म्हणल्या भाशेन वाजयलें आनी कांतार केलें. आतां आमी धर्मीक म्युजिकाची आमी पात्रां म्हणटा आमी. पूण थोड्या वर्सां जालीं आमचे नावेलेचे गरजेंत आमच्या पादिगरांनी हो दीस सगळ्यांक तियात्रीस जावं कांतोरीस आहा ताका एकठांय करून ह्या दिसा आमी तेजी परब करुया अशें सुरू केलें. आनी आयज पासून तें चलता. 22 आमच्या नावेलेचे गरजेन
तियात्रीस सगळे एकठांय जावन ही परब करतात. एकूच ओरोस करूंक ना. कोवीड जाला तेन्ना आनी तेन्ना तेणें वचोन सांजे आर्याल थंयसर केली. पाद्रीगारान दिवंक ना कित्याक कोवीड चलता, आमकां रुल्स आहात. त्या पासत सांजे आर्याल गेले थंयसर, त्या पाद्रीगारान दिलें ताका आनी थंयसर केली. पूण सदांच हांगासर आहा. आयज हो दीस तियात्रीस आर्तीस कांतार करतात तांचे पासून आमी मागता. दुसरें आयज आमी माकेब्याचें पुस्तक आमी आयकलां, 3 फावटी आमी आयकलां. अंत्योक चवथो कशें धर्मांत बरयल्लें आसलें दुकराचें मांस मेळ्ळें. जिद्यो हाय नासले, मुस्लीम हाय नासले. जिद्यो आतां खातात, मुस्लीम आजून हायना. म्हणून मेळ्ळें म्हणटच मेळ्ळें मांस खावंक लायतालो जिद्यांक. आनी जेन्ना मोइजेसाच्या कायद्यार बरयल्लें आसा खावंक जायना म्हणून जायत्या जाणांक आपणाचो जीव दिवचो पडलो, रगत वारोवचें पडलें. पयलीं आमी इलियाजार, उपरांत ते 7 भाव आनी आवय, उपरांत मातातियस हें आयकलां आमी. पूण जेन्ना हें राज चलयता तेन्ना ताका दिसता आपूण देव. आपणावन वयर आनी कोण आहा तें चिंतप ना. हांव देव, म्हज्यान जाय तें करूंक जाता. आनी इतलें जिद्यांक वायट केलें ताणें निसवटोन केलें. जायत्यो वस्तू चोरून हाडल्यो, भांगाराच्यो रुप्याच्यो चोरून हाडल्यो. आनी भाशेन देव तेंपलो जिद्यांचो विळांत बांद बोश्टायलो. थंय झेवस हो ग्रीक देव थंयसर घातलो ताणें. खऱ्या देवाक काडून ताका घातलो. आनी आमी आयज आयकलां कितें जालें ताचें तें. आनी तोच म्हणटा आपूण कितें केलें ताचे देवान म्हाका कास लायली. जायते फावटी पदवी आमच्या हातांत आसा आनी पदवी आमच्या हातांत आहा म्हणटा आमी चिंतूंक फावना आमी देव. पूण म्हज्या वयर आनी एक देव आहा, तो म्हजी सूत घेता. ताका आमी शोभ दिवचो पडटा. तर सदांच आमी कालती आसपाक हें देणें मागुया. वांजेलायज भयणांत बांदू सादुकी आनी फारिझ्यो हो ग्रूप. सादुकी पुनर्जोतपण आसा, आंज आहात, स्वर्ग आहा ना. मेले म्हणटा सगळें काबार, कितें आहा हांगासरूच करता. पूण फारिझ्यो जिवंतपण आहा म्हूण सत मानताले. आनी एकलो सादुकी भयणांत बांद येवन जेजू लागीं हो प्रश्न घातला. मोइजेसाचेर बरयल्लें आसा की एक दादलो बायलां काजार जालो, भुरगें नासतना मेलो, दुसरे बान तागेलें काजार जालें. आनी हे भाशेन म्हणटा 7 भाव आसले, दुसऱ्या भावाचें भुरगें नासलें, तिसरे बान काजार जावचें पडलें. हे भाशेन ती बायल 7 जाणांची बायल जाली. मेली म्हणटच कोणाची जातली ती? आनी जेजूस सांगता मेली म्हणटच आनी काजारां बाजारां कांयच ना त्या संवसारांत. काजारां म्हणटा त्या संवसारांत. मेले म्हणटच आमी आंज्या भाशेन जातल्या. आनी प्रूफ दिवपाक तेन्ना पवित्र पुस्तक येवंक नासलें आख्खेंच. कितें येयल्लें तें मोइजेसाची खबर. जेन्ना देव मोइजेसाक जिलकुटा उदेशीन दिश्टी पडलो तेन्ना मोइजेसान विचारलें तुजें नांव कितें? हांवें पोरजेक सांगूंक जाय तुजें नांव कितें? हांव आय एम हू आय एम. आसलो, आसा आनी आसतलो तो हांवूच. हांव जिव्यांचो देव. हांव आब्राहामाचो देव, जाकोबाचो देव, इजाकाचो देव. तर हाचेच उद्देशीन प्रूफ कोत्ता की तें सत मानतात. पेंटात्यूक आहलो तेन्ना ही 5 पुस्तकां सादुकी सत मानता. तांचेच पुस्तकांतलें काडून दाखयता आमी मेले म्हणटूच आमी जिवन जातल्या हें दाखयता गण्यान. दानाटोयच्या वेळार आमी लायन घेवया. C15 पेज नंबर 34. C15.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानत आसलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद घालून तूं भेटयली देणी पवित्र कर. सेसील जे भोगतणीचें काळी जे मोगान लासतालें की हे मोगाच्या बोडान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचें जैत व्हेलें. तेच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमचे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोड तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा सर काडे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सेसील जे रोग साशणीन जेच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगत वारोवन जी विचित पदवी दाखयली, हे परी तुका गोंय दिवच्या आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें ताच्या असक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं जें बोड सुपुर्णायेन पोड जोडायताय. देखून सर्गीच्या देवता सांगात आमी प्रज्ञ निरोतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमची सुमेज क्रिस्ताची कुडे रोगत. आपलेच कुशेन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेश परी जाण जातोस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें तुका आमी तुका दिनवासता. आनी जेज कुळार गोशेतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक, सिमा आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बिडेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन तुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन तुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां सुदार बापा सर्व मनोन बिबो तुका सासणांच्या सासनाक आमच्या सरोंडराच्या मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी सर्गांत आसा तशी स्वर्गांत जावं. आमचो दिसपरो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता आनी आमकां ताल्ले करूं नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयागण जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकतांव. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडांत सांबाळ. सोशयेता राजवट चलयताय सासणांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. हो जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. त्या शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रिय बापा, सेसील जे रॉक्साक्षणींत जे शेवेंत विस्वाशान कोश्टां मरणान जैतिवोन तुवें केली. आमी शेवलां ते पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाचे आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवोन कर. क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पेज नंबर 96, तिसरो श्लोक.